दीस बुधवार नोव्हेंबराची 26 तारीख 2025. पहिले वाचप दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 5 ओळ 1 तावन 6 13 तावन 14 16 तावन 17 23 तावन 28 पर्यंत. बेलशेझर रायान आपल्या सरदारामदल्या 1000 जाणांक एक व्हडलें जेवण दिलें आनी ह्या 1000 जाणां सांगाता तो दाकासोरो पियेलो. दाकासोऱ्यांच्या आमालार आसतना बेलशेझरान आपल्या सरदारांनी, आपल्या पत्नींनी आनी उपपत्नींनी पियोवचे खातीर आपल्या बापाय नेबुकदनेझरान जेरुसलेमाच्या मंदिरांतली लुटून हाडिल्लीं भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां हाडूंक लायलीं. जेरुसलेमाच्या मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडिल्लीं भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां भितर हाडटस राय, ताचे सरदार, ताच्यो पत्नी आनी उपपत्नी तांतलो दाकासोरो पियोंक लागलीं. तीं दाकासोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोंगडाच्या, रुकाडाच्या आनी फातराच्या देवाक वाखाणूंक लागलीं. अवचित्त एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडलीं आनी दिव्या खांब्या मुखार आसलेले रावलेराचे वणटीच्या गाऱ्याच्या सुन्याचेर बरोवंक लागलीं. रायान बरयतलो तो हात पळयलो. रायाचें तोंड धवें जालें. ताची चिंतनां ताका भिरांतीन भरोवंक लागलीं. ताच्या पेंगटाचे सांदे सडील जाले आनी ताचीं धोंपरां खडखडूंक लागलीं. दानियेलाक राया मुखार हाडलो. रायान दानियेलाक विचारलें, रायान, म्हज्या बापायन सुदातावन हाडलेल्या सुदाच्या निर्वासितां मदलो एकलो दानियल नांवाचो मनीस तुमचो मू? पवित्र देवाचो आत्मो तुजे थंय आसा आनी बुदवंतकाय, गिन्यान आनी असामान्य जाणवाय तुजे थंय पळोवंक मेळिल्ली म्हणून हांवें आयकलां. हें बरोवप वाचूंक आनी ताचो अर्थ सांगूंक पंडितांक आनी मंत्रवादींक म्हजे मुखार हाडूंक लायलें, पूण तांच्यान हाचो अर्थ उगडापो करूंक जालें ना. तुज्यान अर्थ सांगूंक आनी समस्यांक परिहार दिवंक जाता म्हणून हांवें आयकलां. तुज्यान हें बरोवप वाचूंक आनी ताचो अर्थ सांगूंक जायत जाल्यार हांव तुका जांबळीं वस्त्रां न्हेसयतलों, तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सरपळी घालतलों आनी राज्यांत तुका 3रे स्थान दितलो. दानियेलान राया मुखार उलोवन म्हळें, तुजी दिणी तूं कस दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. तरी हांव रायाक बरोवप वाचतलों आनी ताका ताचो अर्थ सांगतलों. सर्गींच्या धन्या विरोध तुवें कसो वर्तो केलोय. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुज्या मुखार हाडलीं आनी त्या आयदनांनी तूं, तुजे सरदार, तुज्यो पत्न्यो आनी उपपत्नी दाकासोरो पियेल्यात. पळोवंक आनी आयकूंक सकन नातल्या आनी गिन्यान नातल्या रुपयाच्या आनी भांगाराच्या, पितूळच्या आनी लोंगडाच्या, रुकाडाच्या आनी फातराच्या देवांची तुवें स्तुती केली. पूण ज्या देवाच्या हातांत तुजो प्राण आसा आनी ज्या देवाचे अधीन तुज्यो वाटो आसात, त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. देखून ताणें हो हात धाडला आनी ह्या हातान ही उतरां बरयलेलें आसा तें हें: मेने, मेने, टेकेल आनी पर्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयला. टेकेल म्हणजे तुका ताकडेन घालून जोखलां आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पेरेस म्हणजे तुजें राज दोशी करूंक मेदियांक आनी पर्सियांक दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. कीर्तन दानियल 3 62-67. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. सूर्या आनी चंद्रमा सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा
ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. मळबचाने केत्रानो सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. तुम्ही पावसाच्या आनी दोवाच्या शेणानो सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. जड वारानो सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. उज्या आनी धगा सर्वेस्पराक वाखाणा. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणा ससनाच्या ससनाक. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. मोरा पर्यान विश्वासी राव म्हणटा सुमी आनी हांव तुका जाय तसो मुकुट दितलो. अलेलुया अलेलुया. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 21 वळ 12 तावन 19 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, पूण ह्यो सर संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची जडती करचे खातीर तुमकां सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडटले आनी बंदीखान्यांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हरून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची ह्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हणून तुमचे मतीन निर्धार करा. हांवच तुमकां असली वाचा सक्त आनी जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमचींच आवय बापाय, भाव भयणी आनी सैरीं दैरीं तुमकां पाराधीन करतलीं आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीख सोंसणेकाये वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची वाचपां आमकां निमाणे दिसा जावचे देसवाटे विशयान आयकूंक दितात. पयल्या वाचपान बाबिलोनाचो राय बेलशेझर रायान आपल्या बापाय नेबुकदनेझरान जेरुसलेमाच्या मंदिरांतली लुटून हाडिल्ली भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां हाडूंक लायिल्ली. ती आयदनां भितर हाडटस सर्वां तांचो दाखो सोरो पियोंक लागली आनी देवाक सोडून बोंब्यांक वाखाणूंक लागली. त्या वेळार हांव चित्त रावलेऱ्याचे वणटीर बरोवचो हात पळयलो. तें बरोवप वाचूंक आनी ताजो अर्थ सांगूंक पंडितांक आनी मंत्रवादींक राय मुखार आपयता. पूण ताजो अर्थ तांकां उगडापो करूंक आनी परिहार दिवंक जालें ना. उपरांत दानियेल प्रवादीन पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन भरोवन रायाक वणटीचेर लिखलेल्या बरपाचो अर्थ सांगून ताका ताचें राजवट नाश जातलें म्हणली जागवण दिता. सुवार्थेंत जेजू शिसांक येवच्या कश्ट दगदण्या विशयान जागयता. ताचे पाटलावदार म्हणल्या खातीर कश्ट संकश्ट सोसूंक मेळटले. अधिपती हुजीर हाडून तुमची तनकी करतले, तुमकां बंदींत घालतले, सबार तरेचे आरोप करतले आनी सबार रितींचे कश्ट संकश्ट सोसूंक मेळटले म्हणलें घडचे आदींच सांगता. जेजून कितें सांगलां तें शिसांच्या जिवितांत घडलें. शिसांनी सर तराचे कश्ट, निंदा आनी दगदवणी सोंसली. सुवार्ता परगट करतना जायते विरोधपण भोगूंक मेळ्ळें आनी सुवार्ते पसत जीव समर्पण दिलो.
कश्ट दगदोवण्याविशीं जागवण दितना जेजू तांकां धैर्यान भरता. भावार्थांत अखेर पर्यंत थेर रावलेलो बचाव जातलो आनी तीग सुसणेकाये वरवीं देव तांचो जीव राखतलो म्हणलो भरवसो दिता.